कलांगूट पुलिसांनी टावट्सांचेर कारवाय केल्या। 2025 ते 26 ह्या वर्सात आता मेरेन वट्ट 520 टावट्सांचेर गुन्यांव नोंद केला आनी ह्याच सप्तकात 56 टावट्सांचेर कारवाय केली। फाटल्या 2 दिसांनी 12 प्रकरणांची नोंद जाल्या आनी ही मोहीम सुरू उरतली अशी माहिती कलांगूट पुलिसांनी दिल्या। फाटल्या दिसांनी ज्यो आसा त्यो आमकां टावट्सांच्यो ज्यो घडामोडी आसात त्यो आमच्या कोस्टल लेनीन तशेंच जे बिचांचेर आसा त्यो व्हडा प्रमाणात जातना दिसून येताल्यो आनी त्याच कारणाक लागून खंय तरी गोंयचें ट्युरिजम डिग्रेड जातना तशेंच गोंयाच्या नांवाची बदनामी भायल्या गांवांनी जातना सुद्दां दिसून येताली आनी ताचेरूच एक्शन म्हणून जानेवारी 2026 ते आयची तारीख मेरेन कलांगूट पुलिसांनी जे आसा ते टोटल 520 टावट्स आसात हांचेर कारवाय केलेली आसा। भितरले 56 जे टावट्स आसले हांकां लास्ट विकानूच बूक करपाक आयले आनी भितरले जे 12 टावट्स आसात हांकां हेंचेर जी आसा ती ऑफिशियली कंप्लेंट सुद्दां रजिस्टर केलेली आसा। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो फिगर जो 520 फिगर जो आसा हो लास्ट इयराकून सुद्दां खंय तरी मतलब लास्ट इयराकून सुद्दां व्हडलो जायत गेलोलो आसा आनी अशी जी कारवाय आसा ती कलांगूटान चालूच उरतली अशी माहिती सद्या आमकां मेळिल्ली आसा।